तुम्ही कुलदेवता दर्शन पळयत आशिल्ले आमगे सकट विक्षकांक नमस्कार. आयचे ह्या एपिसोडाक तुम्ही एक महा एपिसोड म्हणून पळयल्यार चूक ना. कित्याक म्हळ्यार आज तुम्ही दक्षिण गोवाचे शिरोडा म्हणलेल कडेन आसचे एक बार देवस्थानाचे समुच्चय म्हळ्यार श्री शिवनाथ देवस्थान ताजे वटसचे इक्र देवस्थानाचे परिचय आज आमी करून घेत आसती. तुमकां सगळ्यांक ही कार्यक्रमाक स्वागत. ದೇವಾ ನೀನೊಲಿದು ಬಾ ದೇವಾ ನೀ ಒಲಿದು ಬಾ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಕಾಲ ನಾ ತಾಳಲಿ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಕಾಲ ನಾ ತಾಳಲಿ ದೇವಾ ನೀ ಒಲಿದು ಬಾ ದೇವಾ ನೀ. श्री शिवनाथ देवस्थान शिरोडा हे देवस्थान एक सुमार 450 वर्साचे इतिहास अशें देवस्थान जावन आसा. एक पटी एकलो सिद्ध पुरुश ह्या जाग्यार येवन ताणेची हे बार देवस्थानाचे प्रतिश्ठापन केल्लें म्हणून जान सांगता ती. हें करच्याक वेवस्थापन करच्याक एक जनान मेळून एक लायक समिती करून 3 वर्सां एक पटी त्या समितीक अध्यक्ष सदस्य अशें विंचून काणू हाजे चंदायेरी वेवस्थापन जाता आसा. राजधानी पणजी मातुकून राजमार्ग NH4A हाजेर गेल्यारी जुवारी न्हंयचे तडयेरी आसचे शिरोडा गांवाक शिरोडा म्हूण नांव आयिल्लेची हांगासचे श्री शिवनाथ देवळा निमित्त म्हणटा ती. कमानद्वाराचे भितरी श्री शिवनाथ देवळाचे व्हडलें प्रांगण आसा. हांगा मदेंतू आसचे देवस्थानाक चौकाकृतीच्यो गोपूर आसा. नळे माडाचे ह्या देवस्थानाचे सभा मंटपेक वणतिनाची उक्ते सभा मंटपेंतू आयिल्ल्यांक बसची वेवस्था चांग आसा. कमानाचे मुख्य द्वारांतू देवळाचे मधे भाग थंय चौकाकृतीचे खांबे आसती. मोजायक नेलाचे हांगा मदेंतू नंदी ईश्वर देवाक तोंड करून बशिल्लो आसा. काष्टकलेचे छताक भित्त वयल्यांनी चंद अलंकार आसा. हे हॉलाचे वयली भागांतू कृष्णलिलेचे आनी रामायणाचे उद्देवनायिले चित्र केल्लेले आसा ती. परशिवाले वाहन सहवर्ती श्रीनंदी सुंदर रुपाचे आसा. सेवा सन्नद्ध मुखभावाचे श्रीनंदीक सनसन फुल्लांनी सरळ सुंदर अलंकार करता ती. शिरोडे गांवांत शिवनाथ नांवाचें शिवाचें एक देवूळ आसा. जे वाड्यार तें देवूळ आसा तें शिवनाथी अशें म्हणटात. जेन्ना कामाक्षी थंय आयली म्हणजे 16व्या शतकांत रायच्यान कामाक्षी थंय हाडली तेन्ना शिवनाथान तिचें स्वागत केलें अशें सांगतात. आनी हाचेंच एक प्रतीक म्हणून ह्या दोनी देवळांनी एक तरेची एक रिच्युअल अजून सांबाळून दवरल्या. नवरात्राचे 9वे राती मखर जावचे पयलीं शिवनाथाचे भक्तगण कामाक्षीच्या देवळान येतात. तांचें मानपान केल्लें वता आनी ते कामाक्षेक दसऱ्याचें आमंत्रण दिवपा खातीर येतात आनी मागीर ते परत शिवनाथी येतात. हें जें स्वरूप आसा म्हणजे आमंत्रण दिवप एकामेकाच्या देवाक हाजे वयल्यान सांगता आमकां की हे दोनी देवळांचे संबंद कितले घनिश्ट आशिल्ले ते. ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಕಾಲ ನಾ ತಾಳಲಿ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಕಾಲ ನಾ ತಾಳಲಿ ದೇವ ನೀ ಒಲಿದು ಬಾ ದೇವ ನೀ ಒಲಿದು ಬಾ.
ओम नमस्ते रुद्रमन्यो दोदयशवे नमः नमस्ते असुरन्वने वाहुभ्यामदले नमः याजमान्यं भेन्द्रवाष्ट्रयाधान्यः असव्यस्ताम्रो अरुणोदवसुमन्त्रः ये चेवान्द्रराविदोदृश्वश्रुतासदृशो वैशाखेण दिवे असव्यो वस्रवति नीलग्रीवो विलोभितः उदयनं गोपाहदृशन्नदृशन्नहार्यः उदयनं विश्वाभूतानि सदृशोमृडयादिनः नमो अस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय वीर्षे श्रीगण्डञ्जनन्द्रगन्धाढ्यो सुनरलेवं सुरश्रेष्ठं चन्दनं प्रतिरीराम अवश्येव हरिरागं सकलभारव्यं समर्पयामि नस्वजसोऽसुगोगन्धाढ्यं सत्मः आदयस्वदेवानां भूपोयं प्रतिरीराम भूपं दर्शयामि अद्भुरातिपोयं प्रतिरीराम शिवनादेवराष्ट्रो नमः शिवं अनयामि जगन्निरेरासमयोदयविजवादिकं प्रतिरीराम शिवनादेवराष्ट्रो नमः दक्षिण गोवाचे पोंडाचे शिरोडांतू अशें हें देवस्थान तालूक सेंटरातून म्हळ्यार पोंडातून सुमार 13 किलोमिटर्स दूर आसा. तशीच शिरोडा ओल्ड बस स्टँडातून 10 किलोमिटर आनी राजधानी पणजीम थंयतून सुमार 37 किलोमिटर्स दूर आसा. देवळाचे गर्भगुडींतू रजत खचित पिठारी रुप्याचे प्रभावळी मदेंतू उज्ज्वल मुखारविंदाचो श्री शिवनाथ देव दिसता. प्रखर जलेल दोळे, मिश्यो, भोला शंकराले मुग्ध मंद हासू पळयतना भक्तांक सर्व समर्पण करच्यो भाव हृदयांतू उदेता. हे मूलमुर्तीचे स्वरूप जाल्यार माक्षी वस्त्र, मुंडाजू आनी रुद्राक्षांच्यो माळा धारण केलेली सान मूर्ती दिसता. मात्यारी गंगा देवीक दवरून घेवन भुंयचे सर्व समृद्धीक कारण जाल्लो श्री शिवनाथ देवाक रंगाचे आनी परमळाचे फुलांनी अलंकार करतात. सदाजोळचे तेल्लाचे दिव्यांचे सान उजवाडू रुप्याचे मुखवाडारी प्रतिफलन जावचे पळयतना मनाक अत्यंत संतोष जाता. हांव माधव रामकृष्ण प्रभुदेसाई, शिवनाथ आनी हे द्वादश देवतांचो सेक्रेटरी. ह्याच वर्सा साकून हांव सेक्रेटरी जाल्लो आहा. हे देवळाची स्थापना जवळ जवळ आमचे कडेन लेखी आहा त्या प्रमाणे 4500 वर्सां पयलीं एका सिद्ध पुरुशान ह्या 12 देवस्थानाची स्थापना केल्ली आनी एक ग्रामसंस्थ स्थापन करून ते संस्थे कडेन 12 देवस्थानाचो कारभार चलोवपाक तांचे कडेन तांकां अधिकार दिल्लो. ते संस्थेचे मुख्य देसाय गांवकर, हेदे आनी गुडे अशे 4 तांचे महाजन आसात. ते हे हांचे वर्सान 3 वर्सांनी आमची ही कमिटी बदलत आसता आनी त्या प्रमाणे हे 12 हांचो सगळो तातूंत मुख्य म्हणजे शिवनाथ, महामाया, रवळनाथ आनी मुंडलेश्वरांचे मुख्य प्रोग्राम आसता ते हांगसरल्यानच पळयले वतले आहा. बाकीचे कडेन वेगवेगळे ते मनशां कडेन ती सोंपयले आहा, पूण सगळो अधिकार हो हेच कमिटी कडेनच आसता.
कैलासराणा शिवचंद्रमौळी फणींद्रमाथा मृकुटी झळाळी कारुण्य सिंधोद्भवरुखारी तुधविण शंभो मदकोणतारी. नमस्कार. हे शिरोडा गावचे ग्रामदैवत श्री शिवनाथ देवस्थान. ह्या देवळाच्या अंडर एकूण 12 देवस्थानां आसा आनी शिरोड्याचे हे मुख्य देवस्थान. ह्या देवस्थानाक जवळपास 350 ते 400 वर्सां जाल्लीं आसा. हे खूब पोरणे देवूळ. ह्या देवळांत दर सोमारा रातची पालखी जाता. पालखी उत्सव दर सोमारा जाता हांगा. त्याच प्रमाणे हांगा दर वर्सा नवरात्रोत्सव जाता. नवरात्रोत्सव म्हणजे हांगा मखर आसता. तेजे पयलीं किर्तन जाता, मागीर देवाक मखरांत बसयता आनी मखर हालयता. अशे हे 9 दीस उत्सव आसता. मागीर आमचे दशमी दिसा बाजारात सिमोलंगन जाता. थंय पालखी येता, रवळनाथाची पालखी येता, कामाक्षी देवस्थानाची पालखी येता, थंय सिमोलंगन जाता. दुसरे दिसा मागीर आमचो दसऱ्याचो उत्सव जाता, ज्या उत्सवात हजारो भाविक ह्या उत्सवात येता. जत्रोत्सवाचो मुख्य दीस म्हणजे मार्गशीर्ष कृष्ण प्रतिपदा. त्या दिसा सकाळी फांतोडेर नौका विहार जाता. देवाक नौकेर बसून मिरवणूक काडता. मागीर देवाचो रथ आसता, तो बाजारांत वता. थंय बाजारांतल्यान रथाक नाचयता, मागीर देवळा कडेन येता. हांगा रथोत्सव जाता. मागीर बरोबर दनपारां 1 वरांचेर दिपोत्सव जाता. म्हणजे जे सवाष्ण बायले आसता ते हातान दिवो घेवन देवाक प्रदक्षिणा घालता आनी आपलो नवस पूर्ण करता. असे एकंदरीत 5 दीस हो उत्सव आसता. त्या भायर शिवरात्रेक हांगा अभिषेक जाता. सकाळी फांतोडेर 5 ते दनपारां 3 बसून भाविकांक आपल्या हस्ते अभिषेक करपाक मेळटा. श्री शिवनाथ संस्थान शिरोडा ह्या देवळाचे लागीं श्री ग्रामपुरुष आनी श्री काळभैरव देवांगेले सन्निधान आसा. मुख्य शिवनाथ देवाक पुजा पुनस्कार जाल्ल्या वरीची ह्या देवांकय पुजा चलता. सद्या हांगसर म्हणजे व्हडलेंसं कांय ना, फक्त एक लोकां रावपाक एक 4च रूम आहात. आतां एक नवीन आमी बिल्डींग बांदतात. तशेंच एक लग्न बिग्न जावपा खातीर एक हॉल बांदिल्लो आसा. तांकां कोणाक लग्न बी करपा आसा जाल्यार ते लग्न हॉल आमी दितात. तशे 4-5 रूम आसात. कोणी आयले जाल्यार सट करून गरजे लागून हें करपाक. तशेंच रवळनाथीच एक आमची बिल्डींग आसा. थंय हॉल कोणी येता वता रावंक आनी एक ल्हानसो थंय एक 200-250 लोकांचो हॉल आहा. आनी प्रत्येकाचे कडेन वेगवेगळे पुजारी रवळनाथी आसा थंय गुरव पळयता. महामायेचे थंय तो आमी एक ब्राह्मण दवरिल्लो आहा ताजी पुजा करपाक. हांगा खंय तो वाजे मंडलेश्वराक थंय पयलीं बसून पुजारी दवरिल्लोच आसा. आनी हांगसरले हे हांगसर रमेश आनी तांची कुटुंबीय हें सगळें हांगसरलें हें पळयता. ವರವನೀಡೋ ಸಿರಿಯ ರಸನೆ ಶರಣಾಗತನಾಗಿಹೆನು ದೊರೆಯೇ. ವರವನೀಡೋ ಸಿರಿಯ ರಸನೆ ಶರಣಾಗತನಾಗಿಹೆನು ದೊರೆಯೇ. ಕರವ ಮುಗಿದು ಶಿರಬಾಗಿಹೆನು ಕರವ ಮುಗಿದು ಕರವ ಮುಗಿದು ಶಿರಬಾಗಿಹೆನು ತ್ವರಿತದಿ ಬಂದು ಕರುಣಿಸಬಾರದೆ ದೇವ ನೀ ಒಲಿದು ಬಾ. हे देवळ अशे शिरोडा असले तरी हाचे भावीक जे आसता ते आख्खे गोंया भायर हांगा आसता. म्हणजे ह्या देवाचे भावीक म्हणजे कोण, जेंचे आडनांव शिरोडकर, नायक, अणवेकर, गोकर्णकर, शेट, महाले हे जे आसा न्ही ते ह्या देवाचे भक्त. ह्या लोकांनी हांगा येवन आपली सेवा करपाक केन्नाय मेळटा. तेन्ना हे आडनांवाचे जे लोक आसा तेणी हांगा येवन केन्नाय सेवा करपाक जाता. काही गणपती सगळे
ದೇವಾ 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 ನೀವಲಿದು ಬಾ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಕಾಲ ನಾ ತಾಳಲಿ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಕಾಲ ನಾ ತಾಳಲಿ ದೇವಾ ನೀವಲಿದು ಬಾ ದೇವಾ ನೀವಲಿದು ಬಾ ಶ್ರೀ ಶಿವನಾಥ ಸಂಸ್ಥಾನ ಶಿರೋಡ ಹಂಗ ಲಗ್ಗಿ ಲಗ್ಗೀಚಿ ತಕ್ಕ ಸಂಬಂಧ ಪವಿಲೆ ದುಸ್ಸರ ಮುಖ್ಯ ಜಲಲ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸತಿ ತಾಂತು ಅತಿ ಪುರಾತನ ಜಲಲೆ ಸುಮಾರು 8 ಶೆಕಡೆಕ ತದ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಜಲ್ಲೆಲ ಶಿಲೆ ಶ್ರೀ ಮಂಡಳೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ श्री वीरभद्र देवस्थान आणि श्री रवळनाथ देवस्थान तशीची श्री ब्रह्मदुर्गा देवस्थान आणि श्री महामाया देवस्थान मुख्य जावन आसती। ह्या देवस्थानांचे भितरी विंगड देवालय आवासय आसा तशी ಒಟ್ಟು 12 देवस्थान हांगा आमकां आसती। हे लागीं लागीं एकच प्रांगणांत नाशी चिके थोडे थोडे दूर हे देवस्थान आसती
जाल्यारी हें सकड एक आडळिताक संबंध पाविल देवस्थान जावन आसा तें. शिवनाथाच्या देवळाच्या लागींच एक रवळनाथ नांवाचो एक देवूळ आसा. त्या एरियेक रवळनाथी म्हणटात. रवळनाथ म्हणजे गांवचो एडमिनिस्ट्रेटर. दसऱ्याच्या दिसाक हे पालखेंत रवळनाथाच्या पालखेंत एक ढाल आनी तलवार आसता. पालखीन जशें सिमोल्लंघन केलें ते रवळनाथाची एक वडविकाय वाचपी एक तांचो श्लोक आसा तो ते वाचतात आनी मागीर ताजेर सील मारतात म्हणजे शिक्को मारतात. म्हणून रवळनाथाक एडमिनिस्ट्रेटर अशें मानलें वता. आमचो आयज शिरोड्यांक ह्या गांवांक हो व्हड देवा सगळ्यांच्यांनी हें देवस्थान व्हडलें आहा. हें रवळनाथ देवस्थान. देवा हे रवळनाथा देवस्थानाक वर्साक एक दसरो जाता. आयज दसऱ्याचो उत्सव फुडें जावपा आसा. पयलीं सद्याक आमी 12 वांगड्यांनी आमी बऱ्या देवा पुरच्या आयतारा प्रसाद पळय घेतले कडेन आसा. प्रसाद घेवन आयज फुडें हो दसऱ्याचो उत्सव आसा तो बरे भशेन जावपा जायो. जावं आमगेले पळय देवा 12 वांगडे आसा 12 वांगड्या सगळे एक करून आनी देवा 12 वांगड्या भितर 4 जाण अवसर आसा देवा भायर काडपाचे लोकांक आशिर्वाद दिवपाचे. ದೇವಾ ನೀನೊಲಿದು ಬಾ ದೇವಾ ನೀ ಒಲಿದು ಬಾ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಕಾಲ ನಾ ತಾಳಲಿ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಕಾಲ ನಾ ತಾಳಲಿ ದೇವಾ ನೀ ಒಲಿದು ಬಾ ದೇವಾ ನೀ ಒಲಿದು ಬಾ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಕಾಲ ನಾ ತಾಳಲಿ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಕಾಲ ನಾ ತಾಳಲಿ ದೇವ ನೀ ಒಲಿದು ಬಾ ದೇವ ನೀ ಒಲಿದು ಬಾ. ವರವ ನೀಡೋ ಸಿರಿಯ ರಸನೆ ಶರಣಾಗತನಾಗಿಹೆನು ದೊರೆಯೇ ವರವ ನೀಡೋ ಸಿರಿಯ ರಸನೆ ಶರಣಾಗತನಾಗಿಹೆನು ದೊರೆಯೇ ಕರವ ಮುಗಿದು ಶಿರಬಾಗಿಹೆನು ಕರವ ಮುಗಿದು ಕರವ ಮುಗಿದು ಶಿರಬಾಗಿಹೆನು त्वरितदि बंधु. ह्या क्षेत्रा लागींची श्री पुराव, श्री शीर, श्री भूतनाथ देवालय सन्निधान आसती. श्री माधव देवालय देवळेक हांगास. श्री गणपतीले एक पुरातन विग्रह हांगा पूज घेतस.
श्री शिवनाथ देवस्थानाक संबंध पविल्ले श्री महामाया देविले देवस्थान आसा हांगाची ह्या देवस्थाना लागीं जाता. ह्या देवस्थानांतू श्री महामाया देविले तशीच श्री सती देविले एक सन्निधान आसा ती. हांगाचे देवस्थाना पैकी आनी एक प्रमुख देवस्थान श्री महामाया देवील देवस्थान. व्हड सुविशाल हें देवस्थान. रुखाचे चिरणिकेचे फ्रेमाचे गर्भगुडी भितरी श्री महामाया देविली व्हड मूर्ती आसा. कापड न्हेसून सरळ सुंदर अलंकार केलेले श्री महामाया देवी भक्ताक अभय दितची हस्तस्की म्हूण दिसता. ह्या विग्रहा लागींची सान लोहाचे विग्रह सकल आसा. हाजी लागीं त्यागाचे प्रतीक जालेले श्री सती देवील विग्रह रुखापंदाक आसा. मंडलेश्वराचें देवूळ अति प्राचीन किंवा अति पुरातन आशिल्लें, पूण कालांतरान हे देवळाची रिपेर वर्क करीत गेले आनी ताका लागून ह्या देवळाचे जुने अवशेश त्या देवळाचे अवती भोवती आमकां अजुनूय पळोवपाक मेळटा. नमस्कार, म्हजें नांव महेश रामचंद्र परांजपे आनी हे जे आमचें श्री मंडलेश्वर देवस्थान आसा हें शिरोडेचें सगळ्यांत पोरणें देवूळ. गोंयचे एक नामनेचे इतिहासकार डॉक्टर धुमे हांणी त्या वेळार ह्या देवस्थानाची पाहणी केली. त्या वेळार तांणी सांगिल्लें की हें देवूळ जें आसा हें 7वे ते 8वे शतकांतलें देवूळ आसा अशें म्हणून. सादारण 1400 ते 1500 वर्सांची परंपरा ह्या देवळाक आसा. आनी जें पोरणें जें देवूळ आशिल्लें तें म्हज्या मतान एक ल्हानशी घुमटीच्या रुपांत आशिल्लें. आनी ताचो जो कळस आसा तो कळस हांगा ह्या प्राकारांत स्थापन केल्लो दिसता आनी ताका आमी क्षेत्रपाल ह्या नांवान वळखतात. तशेंच हें जें देवूळ आसा हे देवळाची म्हणजे हें पश्चिमेक तोंड आसा देवाचें, म्हणजे पश्चिमाभिमुख देवूळ म्हणटात, पश्चिमाभिमुख देवूळ. हें अशें देवूळ फार कमी प्रमाणांत आसा, कारण वास्तवीक देवळां ही सगळीं पुर्वाभिमुख असतात, पूण आमचें हें देवूळ जें आसा हें पश्चिमाभिमुख आसा. तशेंच ह्या देवळाक शिरोड्यांत खंयी कितें जें काम जें चलता त्या देवळाचो काम जें चलता त्या कामाची सुरवात करपा खातीर सगळे ह्या देवळांत येवन ह्या देवाचो आशिर्वाद घेतात. श्री शिवनाथ देवस्थानाक संबंध पाविल्ले श्री मंडलेश्वर देवळ मूल देवळांतून थोडे दुरार आसा. थंय श्री ग्रामपुरुषू आनी श्री पुराव देवाली पूजा आसा. थंय पोरणे एक देवळाचे कलशू हाकाय हांगा पूज करता ती. यज्ञ मंटपांतू याग यज्ञ करच्याक व्यवस्था आसा. हांगा श्री राम लक्ष्मण सीता हांगेले पुरातन विग्रह वरेन एक आसा. गोवा राज्यांतू सर्व कडेन श्री बेताळाली पूजा आराधना सामान्य. श्री शिवनाथ देवळाक संबंध पाविल्ले श्री बेताळ देवाली एक गुडी हांगासर. देवळा लागीं असचे बेताळ देवाले विग्रहाचे एद्राकची श्री गजांतर लक्ष्मी म्हणलेले देवीले विग्रह आसा. गांवची जन चड जावन बायल मनशो हांग वचून ह्या देवील पूज करता ती. गजांतर लक्ष्मीले ही मूर्ती जीर्णोद्धाराक राखत आसा. श्री शिवनाथ देवस्थानाक संबंध पाविल्ले श्री वीरभद्र देवस्थान हे मुख्य जाल्लें देवस्थानातून सुमार 10 किलोमीटर दूर आसा. हांगाचे 12 देवळां पैकी एक श्री वीरभद्र देवस्थान. हांगा शिवालय रूप जाल्लेले श्री वीरभद्र देवाल पूजा चलता. शिरोडाचे श्री
ಶಿವನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸುಮಾರು 6 किलोमीटर दूर श्री ब्रह्मदुर्गा म्हणलेले देवीले एक देवस्थान आसा. ಏನು ಧನ್ಯಳೋ ಲಕುಮಿ ಎಂಥ ಮಾನ್ಯಳೋ, ಏನು ಧನ್ಯಳೋ ಲಕುಮಿ ಎಂಥ ಮಾನ್ಯಳೋ, ಸಾನುರಾಗದಿಂದ ಹರಿಯ ಪಾದ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಿಹಳು ಸಾನುರಾಗದಿ. हांव ब्रह्मादुर्गेची सेवा करतां. 6 म्हयने पुराय जायत येयल्या म्हाका. आनी आमची पयलीं बापूय करी, आजो पोनो ते मरोन काबार जाले. आतां तेंचे फाटल्यान हांव आनी त्या भायर बाकीचे लोक करता मागीर तेजी सेवा. आनी कितें प्रोग्राम आमगेले जाता हांगसर. प्रोग्राम म्हणल्यार पयलीं आतां जातलो सप्तार जावन मागीर वाडदिवस जावन जात्रा, अशे पद्दतीन जाता आमगेले. हांगाचे श्री ब्रह्मदुर्गा देवळांतू श्री बारादेव म्हणलेले एक देवाल सन्निधान आसा. हांगा श्री सातेरी देवील देवळय आसा. श्री सातेरी देवीले देवळाला वरेन आनी एक श्री बारादेव देवाले विग्रह आसा. ह्या क्षेत्रांतू श्री जलीम म्हणलेले एक शक्तीचे पूजन वरेन करता ती. बंधुनो, आयचे हे महासंचिकेंतू तुम्ही श्री शिवनाथ देवालय दर्शन केले. शिरोडा गेले तेन्ना तुम्ही ह्या देवळाचे दर्शन करता ती म्हूण आमी आशय करता ती. हांगा संबंध पाविले 12 दुसर देवस्थानय तुम्ही हांगा पळयलां. हाका संबंध पाविले दुसर 1 देवस्थानय तुम्ही ह्या एपिसोडा पळयलां. ह्या एपिसोड पळयल्या नंतर हाजी लिंक तुमगेल्या इश्टमित्राल पैकी बंधुल पैकी वांटून घेवच्या विसरू नका ती. तुमकां चड माहीत कसले आसल्यार हांगा बरोवन कळया ती. तशीच आमगेल यूथ ऑफ GSB चॅनल सबस्क्राईब करा ती आणि आमकां एक लायक दिवच्या विसरू नका ती. कार्यक्रम पळयल तुमकां सगळ्यांक नमस्कार आणि धन्यवाद.